बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूप शक्यता फुडले शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया दिप्ती काकोडकर हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। गोंयांत येवन कसिनो जुगार खेळपाक जाय म्हणून चार जाणांनी दिल्ली पंजाबी भागात एक घर फोडिल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार जो आसा तो उक्ताडार आयिल्लो आसा। घर फोडी उपरांत तांणी जो फारायल्लो 30 लाखांचो माल आशिल्लो ते गोंयांत घेवन येवच्या पयलींच तांकां ते पुलिसांनी धरले। देखून आतां जर अशाच दरोडेखोर वृत्तीचे लोक जर गोंयांत येवपाक लागले तर गोंयकार कितले सुरक्षीत आसा असो प्रश्न आतां उपरासता। देखून ही सविस्तर बातमी जी आसा ती तुमी गोमंतक टुडे बुलेटिनान हुजरत पळोवची। एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। दिल्ली पंजाब भाग म्हणटा त्या वाठारांत 5 चोरांक अटक केले आनी ह्या चोरांचो प्लान कितें आशिल्लो जाल्यार एक घर फोडलें तेंच्यांनी आनी त्या घर फोडीन जो म्हालवज आशिल्लो तो शेटीक विकपाचो आनी तातूंतल्यान जे पयशे मेळटा ते पयशे घेवन गोंयांत वचपाचे आनी गोंयांत कॅसिनोन जुगार खेळपाचो। ह्या चोरांक धरले आनी तांचो प्लॅन सामको फशिल्लो आसा। फुडें वचुया आमी ऐश्वर्या केरकर हाच्या कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। तुमकां खबर आसतली काल म्हापशा गणेशपुरी वाठारांत सुमार 6 चोरट्यांनी घर फोडी करून सुमार 35 लाखाचो म्हालवज फारिल्लो। देखून ह्या प्रकरणांत आतां अशी अपडेट आसा ती म्हळ्यार हे चोर जे आसा ते बेळगांव पळून गेल्ल्याची सद्या म्हायती मेळिल्ली आसा। जे टॅक्सीन हे चोर गेल्ले ती टॅक्सी सद्या पुलिसांनी जप्त केल्ली आसा। तशेंच ह्याच टॅक्सी चालकान ह्या 6 चोरांक बेळगांवा व्हरून सोडिल्ले अशी म्हायती मेळ्ळ्या। देखून सद्या पुलिशेन चोरांचो सोद घेवपा खातीर खासा पंगड कर्नाटकांत धाडिल्लो आसा। देखून हाची जी फुडली अपडेट येतली ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतले। तशेंच आनी एक बातमी आसा ती म्हळ्यार सद्या गोंयच्या मानसीक हॉस्पिटलांतल्या दुयेंतींनी वाड जाल्लो आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा। देखून कांय जाण फामिली मेंबर आसा ते अशा दुयेंतींक मेंटल हॉस्पिटलाच्या भायरूच सोडून वयता अशें मुख्यमंत्री सांगता। देखून सरकार तांची देख घेता, तांची काळजी घेता अशें मुख्यमंत्री सावंतान आयज सांखळे जाल्ल्या एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयल्लो आसा। देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात। गणेशपुरी म्हापशाची चोरी जाल्ली त्या चोरयेच्या प्रकरणात एक म्हत्वाची अपडेट आयला। जे 5 चोर दोतोराची कार घेवन गेल्ले, तांच्यांनी ती कार पणजे सोडली आनी थंयच्यान टॅक्सी करून ते कर्नाटकांत पळून गेले। म्हापशा पुलिशेन ह्या चोरांक सोदून काडपा खातीर एक खासा पंगड तयार केल्लो आसा। आता हे चोरांक अटक जाता की ना ते पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। वेर्ला काणका नायका वाड्यार सातेळी देवळा लागसार एका घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्लें आसा। तर जालें अशें की ह्या घराचो जो धनी आसा तो खंय मुंबय आसता आनी 2 ते 3 म्हयन्यांत तो गोंयांत येता। तर काल जेन्ना तो आपल्या घरांत भितर सरलो तेन्ना ताका ताचे घराचें दार उक्तें दिसलें। ताच्या दाराक कुलूप नाशिल्लें, तशेंच पुराय घराचें कनेक्शन त्या चोरांनी काडलां। घर कशें अस्ताव्यस्त आशिल्लें, तशेंच कांय घरांतल्यो वस्तू नळ, टायल्स, गॅस सिलिंडर ना जाल्ल्याचें ताका दिसून आयलें। उपरांत ताणें रोखडेंच म्हापशा पुलिशेक कळीत केलें। पुलिसांनी घडणूक थळार येवन तपासणी केली। आतां ही चोरी कोणें केल्या ताचो सद्या म्हापशा पुलीस जे आसात ते सोद घेतात। सो एक म्हत्वाची अपडेट, एका फाटोफाट एक चोरयेची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात आनी हे चोरी प्रकरणांत आतां अजुनूय दोना जी चोरी जाल्ली तातूंतले जे चोर आशिल्ले ते मेळोंक ना। ताच्या फाटल्यान 5 म्हयन्या उपरांत म्हापशा गणेशपुरी वाठारांत एक बंगलो फोडलो आनी काल म्हापशा परत एक चोरी जाल्ली आसा। गोंय पुलीस ह्या प्रकरणात कितें तपास करतात ते पळोवचें पडटलें। फुडें वचुया उत्तेजा गांवस हाचे कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। काल राती म्हळ्यार मंगळारा कोलवा पुलीस आनी दक्षिण गोंय मनीस तस्करी विरोधी पथकान केल्ले कारवायेंत बेकायदेशीरपणान कोलवा वाठारांत मसाज पार्लर चलता। ह्या मसाज पार्लरांतल्यान 9 चलयांची सुटका केल्या आनी जाल्यार 2 जाणांक अटक केल्या। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय पुलिसांनी केल्या। तशेंच दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत खासगी क्षेत्रांत जायत्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात, मात 20% जे गोंयचे तरणाटे आसात ते ह्यो नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ते नोकऱ्यो घेवपाक टाळाटाळ करतात अशें विधान
जे आसा ते मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कांय दिसां पयलींच केल्ले आनी त्या विधानाचो आपाच्या फुडाऱ्यांनी खर निशेध केलो आनी जे खाजगी क्षेत्रांत जे नोकऱ्यो उपलब्ध आसात ताचो डेटा दिवचो अशी मागणी आपाच्या फुडाऱ्यांनी केल्लेली आसा. तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो सताच्या बुलेटिनात पळोवच्यो. ह्यो दोनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो 7 वरांचेर मुजरत पळयात. फुडें वचूया ऐश्वर्या खोर्जवेकाराच्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोंयांत अपघाताचे सत्र आहा ते सुरूच आसा. कोपर्ड्या ठाण्या हांगा बस आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ही जी बस आशिल्ली ती काणकोणची, ती काणकोणच्यान कोपर्ड्या ठाण्या हांगा एका कार्यावळीक आयिल्ली लोकांक घेवन जी येताना दुचाकीन आहा तो बशीक धक्को दिलो आसा. सुदैवान चड कोणाक दुखापत जावंक ना. हातून एकलो आहा तो जखमी जाल्लो. ही जी बातमी तुवें सेंट पेम बुलेटिनाक पळयता. दुसरी जी बातमी म्हणजे केप्यां सांकवाळची सामकी बाबत स्थिती आसा. ह्यान पयलीं ह्या सांकवा वयल्यान पडून एकल्याक मरण आयिल्लें आनी ताका लागून थंयची मागणी आसलेली की हो जो सांकवा आहा तो बेगोबेग दुरूस्त करून दिवचो. पूण थंयचो जो पयलींचो नगर सेवक तशेंच हेर जे आशिल्ले आमदार आसा तांच्यांनी हेजेर कांयच करूं असो तांच्यांनी आरोप केलो आसा. ताका लागून आयज आल्टॉन डिकोस्टांनी हो जो सांकवा आहा तो बेगोबेग दुरूस्त करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिलें आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुवें सेंट पेम बुलेटिनाक पळयात. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स. ते भायर दक्षिण गोंयांतल्यान एक म्हत्वाची अपडेट येता ती म्हटल्यार गोंयच्या राजकारणांतलो एक हेवीवेट राजकारणी तो म्हटल्यार चर्चिल आलेमांव. चर्चिल आलेमांवान आयज परतून एक फावट सांगलें की बाणावलेच्यान आपूण वेंचणूक लढयतलो. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आपूण उबो रावतलो. बाणावले जेन्ना आपूण वेंचून आयिल्लो तेन्ना कांय उदरगतीची कामां केल्ली, पूण ताच्या उपरांत आतां बाणावले उदरगतीचें एकूय काम जाल्लें ना अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें आसात. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स 7 वरांचेर मुजरत पळयात. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकर सयत हांव सुशांत गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. Our quartets. The first piece is Moon Rising by Lou Ward, and the second piece is called Four Little Birds in a Jar, composed by Akis Filios. संगीत वाजोवप्यांची नांवां अशीं आसात: स्नायडा आंद्राद, नेथन फेर्नांडीस, डेव्हिड डिसूजा, विल्बर मेस्किटा and Josian Rodriguez. तांचो शिक्षक ग्लेन लॉर्ड रॉड्रिगीस. चीत दिवन आयकुया.